मोडेचो आणि आमचो मोगाचो Alonso, we are neighbor of each other place. This is a great opportunity for me today in my life. The first time I can say that I get the opportunity to stand next to the big. Believe me, this is the biggest opportunity of my life. It's the biggest opportunity. मनशाच्या नशिबान बऱ्या वाईट येता पण अशी ऑपॉर्च्युनिटी सगळ्यांक मेळना. हांव खरेंच देवाक उपकारी आनी चड उलयना कित्याक चड उलयता तेजो अर्थात अनर्थ जातलो. आय फादर आय थँक यू पर्सनली फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट. थँक यू. आयज खरेपणी म्हाका चड खोस जाता कित्याक येद्या व्हडल्या आमच्या मान गोंयच्या मनशा कडेन म्हाका हो भोवमान फावो जालो कार्डिनल. हांव खरेंच म्हाका एक भाग्यवान सजमतां देवान एक भाग कशें दिलें म्हाका. तियात्रान जायतो नाचला, फिल्मांनी कामां केल्या आनी तुमचे लागीं सगळे लागीं एकूच मागता. कोविडाच्या काळाक लागून ह्या फिल्माचेर थोडे संकट आयले पूण तुम्ही सगळ्यांनी हे फिल्म उखलून धरला तेन्ना हे फिल्म पळोवन जातूच तुम्ही तुमच्या इश्टा मित्रां तुमच्या गोंयच्या सोयऱ्यांक सांगचें मुद्दम हे फिल्म पळयात म्हणून जेणे करून हो वावर वालेरियन बाब आनी आंद्रे बाबान घेतला तो तेच भाशेन तांकां आनिकूय वावर करपाची उर्बा येतली. चडांत चड देव बरें करूं. माचीर आसलेल्या मानेस्तानो सगळ्यांची नांवां घेना. खेरीत भाशेन आमच्या पात्रियार्क फिलिप नेरी कार्डिनल फेर्राव हाका देव बरें करूं म्हणटा. आज इतल्या कामान भूल जाल्लो आसतनाय बी ताणें ह्या आमच्या 50व्या देखाव्याक येवपाक वय म्हणे. त्या पासत तुमचे व्हड उपकार आमी मानता. दुसरे सुवातेर हांव वालेरियन वाज आनी हांवूय वालेरियन वाज. जेन्ना मिस्टर वालेरियन वाजान हें चलचित्र घडोवन हाडलें म्हाका जाय ते फोन आयले. फादर तुवें फिल्म काडलां, चलचित्र काडलां, कित्याक ताची खबर जबरशी आमच्या गोंयांत नासली. पूण फादर वालेरियनाक हांव आदीं जायते तियात्र डायरेक्ट केले, फिल्मांय केली. ताका लागून लोक वगतालो म्हाका मागीर विचारताले आनी म्हाका व्हड आनंद भोगलो आमच्या बाब वालेरियन वाजाच्या सांगाता थोडो वावर करूं. आनी ही जावन आसा एक संदी आमकां. जेन्ना ताणें म्हाका सांगलें की आपूण हें फिल्म आमचे सेमिनारीच्या आदाराक करूंक सोदता तेन्ना व्हडे खोशयेन ताका हांवें म्हजो पाठिंबो दिलो. आनी खुशालकायेन कित्याक हें एक आर्ट वर्क, हें काम एकदम बरें जाचे वरवीं जें आमी पाद्रीक अशें आल्तारार वो आमच्या धर्मीक कार्यावळींनी करता तें तो आपल्या फिल्मान करता. एक बरो निरोप दिता तो. म्हणटच शाबासकी आनी देव बरें करूं तुका ह्या तुज्या उदारपणा खातीर. आनी आज इतलीं जाणां तुमी हांगासर आयल्यांत आमकां सपोर्ट करपाक. म्हणटच तुमकां सगळ्यांकूय बी देव बरें करूं. आनी हो सगळो कार्यक्रम करपाक आमचो MC तो आमकां उमेदीन दवरता. तुकाय बी देव बरें करूं. वालेरियन वाज आमचो रायतूरची धाकटे सेमिनारीचो रेक्टर जाणें ह्या दाखोवणेचो आयची मांदवळ मांडून हाडल्या. मोगाच्या इश्टानो आमी सगळीं दाखोवन पळोवंक आयल्या आनी देखून जितलीं दोन दोन उतरां उलोवप्याचो आंकडो वाडटा तितलो तुमच्या कपलाचेर मिरयो वाडटल्यो. देखून हांव चड लांब करूंक सोदिना. म्हजें पयलें उतर शेबासकेचें उतर. श्री वालेरियन वाज, एंड्रू तेशेरा आनी सगळे ताचे सांगाती. आमचो भाव कॉम्पेर फ्रांसीस सांगतलो थोडे स्क्रिनीचेर दिसतले पूण जायते जाण जशें आमी थोडीं नांवां आयकल्यान ही स्क्रिनी फाटल्यान वावुरल्यात. ताका सगळ्यांक वालेरियनाक
एंड्रूक सगल्या एक्टरांक तांच्या सांगात्यांक आनी तांकां तेंको दिलेल्यांक जायते मिडिया हांगासर आसात हांव नांवां घेना हांव चुकतलो तुमकां सगल्यांक म्हजी शबास म्हजें दुसरें उतर चलचित्र एक बोळगोंत हातयार बोरीं तत्वां विस्तारूंक पसरवंक film cinema is a powerful medium to spread good sound values and देखून पाद्रीचेर आनी पाद्रीच्या जिविताचेर हें सोबीत चलचित्र काडलां देखून हांव ह्या चलचित्राची जबाबदारी घेतलेल्यांक तें प्रोड्यूस केलेल्यांक सगल्यांक शाबासकी दिता पाग्योंत जोआव मारी वियाने हो गवंड्यांचो यात्निकांचो खेरीत भाशेन फिरगोजांनी गवंडीक वावर कोत्तात त्या यात्निकांचो आस्कारी जावन आसा आनी तो पाद्रीपणाची खबर करून अशें म्हणटालो जरी तर एक पाद्री आपले सुटयेचें आनी मुणयारपणाचें व्हडपण ह्या संवसारान सोजमल्लो जाल्यार तो मोडटलो आसलो भिरांतीन न्हय पूण मोगान सेंट जॉन मारी वियानी यूज्ड टू से इफ a priest will never understand the greatness of his office till he is here on this earth. If he understood it, he would die, not out of fear, but out of love. जेजू बऱ्या गोवण्याचें काम करूंक आयलें तो देवाचो पूत आसलो पूण जेजू आजून पर्यंत ओस्कोत मनशांक आपले बऱ्या गोवण्याचेर उपकार जावन ताचें गोवण्याचें काम करूंक विचून काडटा आनी देखून जेजू बऱ्या गवण्याच्या फुडारीपणाचे भागेली कशे पाद्रीन जेजू बऱ्या गवल्या भाशेन जायत्या आव्हानांक फुडो करचो पडटा जेजूच्या जिवितान आमी जाणो तो देवाचो पूत बरो गवळे आसुनूय ताका जायत्या आव्हानांक फुडो करचो पडटा मेनी पीपल आर मिसअंडरस्टूड मिसइंटरप्रेटेड इट फायनली क्रुसिफायड हेंच पाद्रीच्या जिवितान घडूंक शकता बऱ्या गवळ्याचो उपकार कसो तीच वाट तांकूंक कश्टांची वाट तांकूंक एका यात्निकाची जबाबदारी आनी देखून आमचो सगल्यांचो तेंको तांच्या मुणयारपणान गरजेचो आमचे देव मुणयारी आपले मुणयारपण विस्वाशीपणी आव्हानां मदें चलयतले जाल्यार आमची समजिकाय आमचो तेंको आमचो आदार चड गरजेचो ह्या चलचित्रा उद्देशी आमी एका यात्निकाच्या जिविताचें आनी मुणयारपणाचें खरें व्हडपण समजूंक आनी तांच्या मुणयारपणान तांकां तेंको दिवंक आमची जबाबदारी वाडटली म्हूण हांव रावतां आमचो भाव वालेरियन वास सांगतालो आमचे गोंयकार जे इंग्लंडाक आसात तांणी ह्या चलचित्रा सगळें जायतो हुस्को दाखयला इंट्रस्ट दाखयला म्हाका खात्री आसा आमी गोंयांत आसलेलीं सगळीं भाव भयणां ह्या चलचित्राक आमचो तेंको दितले म्हूण म्हाका खात्री आसा आनी हांव तुमकां उलो मारतां कोविडाक लागून ह्या चलचित्राच्यो चड दाखोवण्यो जावंक ना म्हूण हांव जाणो पूण वालेरियन वाजाक खुशी आसा एंड्रूक आमच्या फिरगोजांनी ही दाखोवण करूंक देखून आमी सगळीं आमचो तेंको तांकां दिवया हांव तांकां वालेरियन वाज एंड्रू टेशेर आनी तांकां तांचे एक्टींग केलेल्यांक सहकार दिलेल्यांक कोणाचीच नांवां घेनासतना हांव तुमकां सगल्यांक शबासकी दितां आनी ही दाखोवण आमचे धाकटे सेमिनारीच्या फायद्याक तुमी केल्या म्हूण तुमकां शबासकी दितां आनी दिनवास Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.